सुरुवातीक आमी गीत गावया A1, page 1, A1. आमी सगळी देवाची मोगान भुरगीं, भाव भयणी, आमी सगळी देवाची मोगान भुरगीं, आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या, आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या मोगान आमकां वेगयल्या. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू संवसारांत आयलो बापाचो मोग परगटावंक, आनी जे सगळे ताणें आपल्या भौशीक वावरान केलें तें देवाक बापाक महिमा दिवंक. आपलें नांव जोडूंक वो आपल्या फायद्याक अशें न्हय, पूण सगलें बापाचे महिमे खातीर ताणें केलें. आनी हेंच करूंक ताणें आमकांय शिकयलें. जो वावर आमी करता तो जेजू पासत करूंक आनी ताकाच आमच्या वावरांतल्यान महिमा दिवंक आमकां कृपा मागुया. आयचे हे मीस जेजू नाजरेताच्या मानाक भेटयता पावलो पेरेरा, ताच्या इंतेचा पासत मागुया. सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुरो अपराध. हे पसत भाग्य सदांच सांकवार बरें सगळ्या देवदूतां खाली भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बोड. आमी इतली वसोक्त की तुजे विणी आमच्यांनी कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजा गिलगालांतले भायर सरले. एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पोर म्हाका जॉर्दानाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले.
50 जाण प्रवादी बंधू भाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें, आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें, आनी पांय भिजय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतच एलिजान एलिजाबाक म्हणलें, म्हाका तूं तुजे सोडशिल्लो काडून उबेचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजाबान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सोडशिल्लो काडून व्हरता तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजा भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेबान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, म्हज्या बापा. इस्रायेलाचे गाडी आनी तिच्या घोडेस्वारानो, आनी तो ताचे नदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावळी घेवन तांचे 2 अर्दां केलीं. सोकला पडलेलें तें एलिजावान आवरण ताणें काडलें आनी परतून वचून जॉर्दानाचे देगेर तो रावलो. तूंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्पर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावंक उजव्याक आनी दाव्याक रावलें, आनी एलिजा आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उरपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शेरोना येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें भोलेपण सर्वेस्परा, सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. मनीस लोचांडा मांडटा तेन्ना तुज्या गोपांच तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाद विवाद करता तेन्ना तुज्या तोंबूंत तांकां राखून दवरताय. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भोक्तांक तो राखता. पूण गोरवान भरलेल्यांक सर्वेस्पर कोथिनायेन फारीक कोत्तलो. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचीं काळजां गोठ दवरात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. सर्वेस्पराक जय.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्र आयदोरात तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजयनाकाय. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी गुप्तीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यांचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्यां भाशेन कोतीचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडूंक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान कोरेज सुरू जाता त्या दिसा आमी आयकता. आनी त्या दिसा कोरेज सुरू जाता तेन्ना जायते फावटी उपास करूंक, मागणें करूंक, दान करूंक आमी येवजिता. आनी कांय फावटी कोरेजमाच्या दिसांनी 40 दीस असले त्याग करून, दान भेटोवन आमी तें करून देवाक एके भशेन लागीं सरूंक वावुरता. पूण परत हें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जें कितें आमी करता तें फकत न्हयच कोरेजमाच्या दिसांनी करूंक, पूण हें सदांची चाल आमकां जावं. आनी ताका लागून जेजून जेन्ना हें सांगलें तेन्ना जें कितें तो आपूण उलयलो तें आपणें करून दाखयलें. गुप्ती तूं करताय ती गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जायते जाणां मजुरी हांगासर सोदता आनी ही मजुरी मेळूंक कसल्योय पर्यान आडखड्यो पयस करून वावुरता. पूण हांगासर मजुरी सोदचे बोलदेक देवा कडची मजुरी सोदूंक जेजू आमकां उगडास करता. थोडे फावट आमी पळयता दान करता लोक. दान करताकूय आपणाचें नांव मेळटलें, आपणाच्या फातरीचेर नांव आसतलें, हो एनावन्समेंट जातलो. दान करता जाल्यारूच दिता, नाजाल्यार दिवप ना. वो थोडे फावटी वर दाखोवपाक आपणाचें कार्ड छापता. कार्डाचेर जायती विजिटींग कार्डाचेर जायते टायटल आपणाचे मेजार व्हडले टायटल दवरता. थोडे फावटी गरज पडटा, पूण खऱ्या मनान तर करता बरें आसा. पूण वर दाखोवंक करता जाल्यार जेजू म्हणटा तुजी मजुरी हांगाच मेळ्ळी.
वो थोडी फावटी आमी उपास करता तेन्ना आमकांच सांबाळटा. उपास केलोलें दान उपास करून सांबाळलोलें तें दुसऱ्यांक दिता जाल्यार ती मजुरी आमी देवा कडची घेवन वावरता. ना तर उपास करता आनी आमकांच सांबाळटा ताका व्हडलोसो उपास अशें म्हणूंक जायना. न्हू जेजून ही उतरां आमकां सांगलें जाल्यार दर दिसा आमी ते जिविताक लावंक न्हय फकत कोरेजमाच्या दिसांनी हेरा दिसांचोय घडटा तेन्ना उपास करूंक मागण्यांतल्यान देवाक लागीं सरूंक दान भेटोवन देवा कडची मजुरी घेवंक अशेंच करूंक तोच जेजू आमकां बोड आनी कृपा फावो करूं. बेटोनेच्या वेळार गीत गावया C1 पेज 28. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्वराक बेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा कडच्यान मेळोया. ताच्या मोगा सारकोसा आमचो भोगुया. तोया तुज्या सोरेपणान आतां मुया सोऱ्या दारान सातली रोखडीच आतां जिवीत दिवपी काना पिना. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या दुवाक सर्वीस पोर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तरकुडी आत्म्याच्या पोसनाक गरजेचें जेवणखाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओळवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद विदारान सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासांक जाल्यार आमचें हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीचे वन जातोस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो दूत परगटुया. सोमया जेजू आमी ओवलो खाता आनी एक हांव पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती भगवन दोन भितर सरकार तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या वावरांतल्यान देवाची मजुरी सोदूंक आनी देवाकूच महिमा दिवंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासनात रेखता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. एक उपकार हांव सर्वेस्परा लागीं मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. तेमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. शेवटाची काव्या 3:9, page 206. Argadita, तुका सगळे Devamai, सुयोगिनी पुण्याची राणी तुगे पापयास राखिनी दाविदाचे मंदिर भोवून प्रीतवेचे बंडार माई काकतीचे सोमेर मेस पोव्यार भोगताचे